युवकार संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. पंचायत वाठारांतले प्रस्न सोडोवपाक अपयशी थारिल्ल्यान कांसावलेच्या लोकांनी पंचायत मंडळाक काडले उजरोवन. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणा वयल्यान पंचायतांनी आमदार एलिना साल्ढाणाचेरूय काडलो फोग. आयतारा अटल सेतूचेर चलत्या ट्रकाक अचकीत पेटलो उजो. घडणुकेची म्हायती मेळटकीर उजो पालोवपी दळान धांव मारून पालयलो उजो. आयतारा सुकेत आसले वातावरण. सोमारा वादळी वारा सयत हजेरी लावये पावस. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. पंचायत वाठारांतल्या वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर उपाय काडपाक अपयशी थारिल्ल्यान कांसावलेच्या लोकांनी पंचायत मंडळाक उजरोवन काडले. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाच्या विशया वयल्यान थळाव्या लोकांनी पंचायत तशेंच आमदार एलिना साल्ढाणाचेरूय फोग काडलो. ग्रामसभेत लोकांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाची पंचायत मंडळाकडेन जापूच नाशिल्ली. आमचे हातीन कितेंच ना इतलेच उतर ताणें लोकांक दिले. गांवांतल्या लोकांनी ग्रामसभेत जायते प्रस्न उपरासले. हॉटेलाक परवानगी दितना कोयर आनी नितळसाण कित्याक विचारात घेवंक ना असो प्रस्न एकल्यान विचारलो. ताजेर पंचायतीन जाप दिली, आमच्या हातीन कसलेच अधिकार नात. हे सगळे उच्च अधिकारी थारायतात. तशेंच रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण आनी प्रस्ताविक रेल्वे यार्डाच्या विरोधाचेरय चर्चा जाली. रेजोल्यूशन घेतलें पंचायती आयज एका ग्रामसभाक आख्खी विलेज वॉटर बॉडीज आहा तितली डिमार्केट करून स्पेशली ऑन द कोस्टल सायड ओके वॉटर बॉडीज आनी सँड ड्यून्स आनी हेज्या मुखार आमकां हॉटेल प्रोजेक्ट्स और मेगा प्रोजेक्ट्स आमकां नाकाय. ओके एअर पोल्युशना कोला लागून प्रॉब्लम जातलो. ओके एअर पोल्युशन सुवेज हॉटेलांतली सुवेज आमच्या दर्यान घालताले हें सगळें चल्लां. हें आमकां नाका म्हणून आमी रेजोल्यूशन ऑलरेडी घेतलो हांवें. ओके 2017, 2014, 2013 हेच्या पयलीं कितले पाटी रेजोल्यूशन घेतलें आमचे विलेजीन आनी मेगा प्रोजेक्ट्स आनीक हॉटेल्स नाकाय म्हणून. पूण तरी पासून ही पंचायत आयज पासून प्रोजेक्ट पास करीत आसा. रोडाक हॉटेल पास करताले 10 मिटर रस्तो जाला. आमचे विलेजीन एक कोणे पासून 10 मिटर रस्तो ना. ओके हॉटेल प्रोजेक्टाक एक गार्बेज प्लांट जाय तेवूय ना. सो हांव नको हे प्रोजेक्ट पास करता कितको पास करता आमकां आमच्या गांवांतल्यान कोळसो पास जाल्लो नाका. डबल ट्रॅकिंग आमकां नाका. हांगा 5 ट्रॅक येवपाचे आहा म्हूण तेणी प्रपोज केला. वी हॅव टेकन ऑलरेडी द रेजोल्यूशन नॉट टू हॅव द 5 ट्रॅक्स इन आवर स्टेशन. If you want, we can send. But thing is the weather. See, when even they extending the railways, I went and asked with them, "Are you have not sent the plans to us? We are not aware of this." They said, "No need. Central. This is a different. There is no need of taking permission." Same thing. Konkan Railways. They build a platform. They build their colonies. That time also we said they are telling there is no need of taking the local because. They don't want to pay the taxes. Their tax is different. If now houses and all, we levy tax on them, house tax and all. So they are above the law. It's not just that chunks of coal fall along the track. Coal dust is also carried by the wind. It is carried into the houses. If you go along these houses and just pass your hand over the windows or pass your hand over the leaves of the trees, what do you see on your hand? You see black coal dust. Now, the same coal dust reaches the water bodies also. It kills the life in the water bodies. And this coal dust, which is in the air, is being breathed by us. Maybe about 6 months back or more, a little child is found to have cancer of the lungs. And according to the parents who spoke, they said that there is a layer of coal dust on the lungs. And they happen to live in Vasco, close to, I think, the harbour or something, MPT, where the coal is being transported in and out. So, what I'm saying, I know that certain projects are projects which will help in some way or the other. There is something positive to the project, but we have to weigh the pros and cons. And at the end of the day, people are most important. I firmly believe that the government probably has positive motives for doubling, but because there are reasons for doubling, you cannot destroy the lives of the people. Okay? Now,
it is very important to see the proximity of the existing track to the houses. It is hardly 14 meters away. Okay? And now you're coming with the second track. Now, I've been told by very definite authorities, railway authorities in fact, that to lay the second track, you need 14 meters towards, not towards the road, on the other side, 14 meters from the center of the existing track. Now, we marked this and we found out for ourselves visually that the second track, the land required, comes within the compounds of the houses. In some cases, in Kasauli itself, the distance measurement of how much 14 meters from the center of the track comes on the veranda of the houses. So now tell me, will people be able to live in these houses? Definitely not. So all of us will have to leave our houses and go away. Is this development? And if it is, whose development? For whom? गोवा 365 खातीर कासावलेच्यान हिरू महाले. आयतारा दनपारा पणजेच्या अटल सेतूचेर चलत्या ट्रकाक अचकीत उजो लागलो. कर्नाटकाचो हो ट्रक सिमेंट घेवन वयतालो. घडणुकेची म्हायती मेळटकीर उजो पालोवपी दळान धांव मारून उजो पालयलो. डिझेल टाकये मारूंक लाय काय पाव नाही सर उठून घेणार पालवतली आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कुठ्ठाळे मतदारसंघात आपुणूच योग्य उमेदवार आसा देखून आपल्याकूच भाजपाची तिकेट मेळपाक जाय. कुठ्ठळेचे आमदार एलिना साडर्णान हावेस उक्तायला. आपूण वाट पळयतले आनी उपरांतूच निर्णय घेतले अशें तिचें म्हणणें. मुरगांव तालुका हो भाजपाचो गड जावन आसा. तालुक्यांतल्या कुट्टाळी, दाबोळी, वास्को आनी मुरगांव मतदारसंघात भाजपाची सत्ता आसा. पूण अंतर्गत वादाक लागून ह्या गडाचो बुन्यादी फातर हालपाची शक्यता आसा. तिकेटीचे अनिश्चिततायेचेर प्रतिक्रिया दितना वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदान प्रतिक्रिया दिली. भाजपान तिकेट न्हयकारिल्ली जाल्यार मुखावेले विधानसभा वेंचणुकेत आपल्याक खर निर्णय घेवचो पडटलो अशें कार्लोसान म्हटलेले. ते उपरांत आतां भाजपाचे तिकेटी वयल्यान अलिनान म्हत्वाचें वक्तव्य केलां. I have not done anything wrong. I have been a very law-abiding MLA, and I have been with the people. I have done development. I am very proud of the development that I have done. Very soon, I'm going to release my booklet stating what I did during the first term and what I've done. And what is going on as far as development is concerned during the second term. So there is no reason for the government not to give me a ticket. Government, no. The party, not to give me a ticket. What sins have I committed? I would like to know. I would like to know from the party, have I committed any sins that I should be held guilty and punished by not giving a ticket? That's for the party to decide. But I still am hopeful. I will wait and then I'll take my own decision. I am always vocal, I can't help it. That's the way God has made me. Sometimes afterwards I say, God, why can't I keep quiet? But God doesn't allow me to keep quiet.
गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. जुवारीनगर पठाराचेर प्लॉट करपाक सांकवाळ ग्रामसभेत खर विरोध जालो. तशेंच उदक, लायट आनी हेर मुळाव्या गरजां वयल्यान आयतारा जाल्ली सांकवाळची ग्रामसभा बरीच तापली. कांय जाणांनी पंच वांगड्यांचे प्रॉपर्टीचे विशय काडिल्ल्यान वातावरण बरें तापलें. फकत 4 वरां उदक येता ते 24 वरां येवपाक जाय. लायटी सारकी ना. लायट आयज सांकवाळे असल्यार फाल्यां कुट्टाळे आसना. हाजेर पंचायतीन लक्ष घालचें थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. डिस्कशन म्हणल्यार ओन्ली वन पॉयंट वॉज देर एकूच कितें मेगा प्रोजेक्टाचेर आशिल्लें आनी सेकेंड थिंग आमी परमिशन कितें दिल्या फ्रॉम आमच्या 2017 to 2021 कसले मेगा प्रोजेक्टा परमिशन एकूच पॉयंट आशिल्लें आनी कांय नाशिल्लें. पण बरो पिसफूल आशिल्लें ग्रामसभेक नो अदर प्रॉब्लम. पण एक मनशान कितें तरी म्हणलें की ऑल पंच मेंबर्स आर टेकन फ्लॅट्स ऑर समथींग. हांवें म्हणलें ताजेर क्वेश्चन रेज केले. आमी हिंगा ग्रामसभा घेवपाक वचलेले आमकां कितें फील आमचे पंच मेंबराक कितें फील आमी कोणा कडेन फ्लॅट मागले म्हणल्यार आमी आमकां पर्सनली हर्ट जाल्लें. तेका मातशें हें जालें रफ जालें आनी कांय ना. बट एवरीथींग वॉज पिसफूल. हांव एकूच सांगपाक वयता कितें ग्रामसभा कितें लागून घेता गांवाच्या डेव्हलपमेंटा लागून. ओके सो वी वॉन्ट डेव्हलपमेंट. तशें डेव्हलपमेंट प्रपोजल तुमी हाडा म्हणटा गांवान. वी आर रेडी टू डू. सपोज जे थोडे लोकांचे कितें कंप्लेंट आशिल्ले वी शुड नॉट गिव परमिशन टू मेगा प्रोजेक्ट ऑर समथींग. ओके वी आर नॉट गिविंग परमिशन. वी आर नॉट एट गिवन ओनली. आमचे जे टेन्युरान आमी येयला आमी एक सुद्दां मोर दॅन 4 फ्लॅट आमी एकूय परमिशन दिवना. आनी वी आर नॉट रेडी अकॉर्डिंग टू हायकोर्ट ऑर्डर. वी आर नॉट इश्यूड एनी सिंगल परमिशन टू एनीबडी. आनी हेजे फुडें सुद्दां अकॉर्डिंग ते कितें करता सपोज येता आमी दिना रिजेक्ट करता ते कितें ते डायरेक्टर पंचायतीन येता कोर्टान वयता परमिशन घेता. बट इट इज नॉट आवर. आमी कितें करपाचें पंचायत इज नो वे ओवर देर. कळ्ळें न्हू. पंचायत वयना पंचायती आमी रिजेक्ट करता धाडटा पण दे गो टू द हायर ऑथॉरिटी तांकां हे मेळटा परमिशन मेळटा. बट आमी जेन्ना बसलेले आहा आमी गोंयचे प्रोजेक्टा आमी परमिशन दिवना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवना. आनी लोकांनी सांगलें की गांवान उदकाचे प्रॉब्लम आहा लायटीचे प्रॉब्लम आहा. ओके वी आर रेडी टू सॉल्व दॅट इश्यूज. ते मेजर इश्यूज आहा गांवचे लायटीचे इश्यू आहा उदकाचे इश्यूज आमी सॉल्व करपाक. तेका लागून तशें कितें डिस्कशन जावपाक बेश्टे कोणाचें ब्लेम करपाचें न्हू. कोणी आसूं न्ही. डोंट ब्लेम एनी विदाउट एनी प्रूफ. हांवें तांकां कितें विचारलें सपोज तुमचे कडेन कितें डॉक्युमेंटेशन आहा व्हिडिओज आहा नाल्यार आनी कोणी तुमचे कडेन प्रूफ आसा दॅट वी हॅव टेकन सम फ्लॅट्स समथींग 11 फ्लॅट घेतला म्हणटा. अरे वॉट इज दीस. वी आर हियर टू डिस्कस अकॉर्डिंग द डेव्हलपमेंटल वर्क्स ऑफ द विलेज. सो वी आर रेडी टू कॉपरेट विथ यू ऑल. तुम्ही आमच्या वांगडा कॉपरेशन करा. वी आर रेडी टू कॉपरेट. वी विल डू समथिंग फॉर डेव्हलपमेंट फॉर द विलेज. यार वाय वेस्ट ग्रामसभा घेता वी कांट फायट ओवर देट. दीस इज नॉट अ व्हेरी सारकें न्हू. वी शूड नॉट फायट. आमी बरे भाशेन गांवाचें डेव्हलपमेंट चिंतपाक जाय आनी गांवान कितें प्रॉब्लम्स मेजर इश्यूज कितें आहा ते आमी सॉल्व करपाचें. ओके इवन नाव तांकां ऑब्जेक्शन आहा वी आर देर विथ देम. आमी लोकां वांगडा आहा तांकां कितें ऑब्जेक्ट वी आर रेडी टू गो. आमी उलयला सपोज ओके तुमकां प्रोजेक्ट प्लॉट्स येता ओके वी आर रेडी टू फायट विथ देम. आमी युनायटेडली एक जावन फायट करुया न्हू. बेस्ट हिंगा ग्रामसभा इश्यू करूं नाका. ग्रामसभा आमी कितें उलयपा डेव्हलपमेंटल वर्क्स उलय. वी शूड नॉट फायट ओवर. एवरीथींग वॉज पिसफूल. सांकवाळे विलेजान 24 hours नळ येना उदक येना. ओके ते 24 hours येवपा जाय. 4 ते 5 वरां अशें कितें येता. ओके सेकेंडा आमकां लायट सारकी येना. लायट आयज सांकवाळे आसल्यार फाल्यां कुट्टाळे आसना. कुट्टाळे आसल्यार ते सायडी आसना वेलसांव आसना. वेलसांव आसल्यार कासावले आसना. सो आमकां लायटीचोय प्रॉब्लेम आहा. तर हांगा हय जुवारी वयर सायडीच्यान एका कमंदादी लँड दिल्ली जुवारीक यूज करपाक. ती बिजनेस करपाक न्हू जावं प्लॉट सेल करपाक ते खंय वयर डेवलप जाता. 6000 प्लॉट येता खंय सारकी खबर. तुमकां कितें खबर आहा हांगा खबर कांय खबर ना. तुमकां कोणालें ऑब्जेक्शन येयलां ना. ऑब्जेक्शन बी कितें येयलां. ओके थिंगा रोड जाता खंय ती पूण खबर आहा कोणा तुमकां. ओके झाडां मारल्या पूण खबर आहा. ओके गोवा 365 खातीर सांकवाळच्यान हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. आयतार दीस गोंयांत सुकेच वातावरण असलें. 29 नोव्हेंबर आनी 1 डिसेंबरा मजगतीं गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत वादळी वाऱ्या सयत पावस हजेरी लावये अशें आसलें तरी हवामाना विशीं खाशेली अशी कसलीच चिटकावणी ना. चडांत चड 34 जाल्यार उण्यांत उणें 23 डिग्री सेल्सियस तापमान आसतलें. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो. हो वेग वराक 60 किलोमिटरा मेरेन वाडपाक शकता. दर्याक खुबळिल्लो आसतलो देखून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही. हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां
www.goa365.tv ह्या आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.